जे माझ्या पराभवानंतर साधारणपणे विस्कटलेली घडी असते ती फाटल्या 2-3 महिन्यानं बऱ्या पद्धतीन जाग्यार आयल्या आणि साधारणपणे जो आमचे कडल्यान डिफेक्ट जावन गेल्लो ताका परत सन्मानान पक्षान घेतलो. संघटनेक विचारांत न घेता हो रोश कार्यकर्त्यां भितर जबरदस्त आसा. ताचो परफॉर्मन्स फाटल्या 2 वर्सांचोय लोकांनी पळयल्या. त्यामुळे लोकांनी नाराजी आसा हें सगळ्यांक खबर आसा. त्यामुळे कार्यकर्त्यांक दिसता की आमच्या केडरांतल्याक तिकेट मेळूंक जाय. ते म्हजें नांव फुडें करतात पूण म्हजें म्हणणें केडरांतल्यांक मेळूंक जाय. हांव तसो न्ही. पळय मागणी आसा आनी तशें ज्या पद्दतीन पार्टींतल्या काही लोकांनी हो आमकां अंधारांत दवरून निर्णय घेतलो एका अर्थान आमचो कचरो केलो. त्या पार्श्वभुमीचेर कार्यकर्ते गेले 2-3 महिने गट खंबीरपणे रावल्यामुळेच आज केत लक्ष्मण बारसेकार आसात. त्यामुळे ताणें दिल्लो तेंको हो म्हाका अत्यंत अशा क्रुशियल वेळार आवश्यक आणि म्हत्वाचो ठरलो. त्यामुळे ताणें घेतलेलो निर्णय हो म्हजेर खंय तरी बंधनकारक किंवा म्हजेर दबाव घालतलोच न्ही. मतदारसंघांतले पळयलें जाल्यार सहज आमी जिखूं येता ही कार्यकर्त्यांकय खात्री जाल्या. त्यामुळे कार्यकर्त्यांक दिसता की फराक दिवची परत म्हणून तिकेट. आतां पार्टी कडल्यान कन्फर्म जाता. आमदारकी ही जनते कडल्यान कन्फर्म जाता. त्यामुळे प्रत्येक हाचेर इलेक्ट्रिकल पोलाचेर बरो कटआउट जरी उंच बांदलो आणि पतंग त्याच्या पेक्षा जरी उंच उडयलो तरी जनता जनार्दनान कितें ते निर्णय ठरयल्लो आसा. मांद्रेचे लोक ते म्हळ्यार म्हाका ज्या पद्दतीन मुख्यमंत्री आसतना ताणें हालयलो बारीक गैरसमजांतसून मागीर तांच्याय लक्षांत आयलें की कांय नासलें भितर म्हणून. त्यामुळे जेणे गेली 2 वर्सां पावली चुका केल्यात ताका उडोवपाकच सज्ज जाल्ले आसात. त्यामुळे ते बॅनरां कितलीय लागूनी कटआउट्स कितलेय लागूनी फोटो कितलेय लागूनी म्हाका केन्ना फोटो लायनूच दिसूंक ना. हांवें आजच न्ही हाच्या पयलीं हांवें 3 टर्म थंय हें केलां. हांवें केन्ना म्हाका अशें कटआउट लावचें पडूंक ना. हांवें केन्ना शुभेच्छा मेळ्ळ्या दिल्यात अश्यो जाहीररित्या शुभेच्छा केन्ना हांवें हेंच केलें ना डिस्प्लेच केलें ना की. आनी जर आमची कार्यकर्त्यांनी आग्रह धरलो तो जर तसो उरत जाल्यार ताका तो आयुश्यांतलो धडो आसतलो. तुम्ही इंडिपेंडंट रावूं शकता कार्यकर्त्यांक हां म्हाका अजून जड जाता सांगपाक खरेंच फ्रँकली. आनी भारतीय जनता पार्टी हांगा आनी हांव दुसरे कडेन हें म्हाका तशें अजून पेलां ना सोंसाना. ही म्हजी मनस्थिती आसा आनी ही पक्षाकूय खबर आसल्यामुळेच ह्यो गोश्टी इतल्यो फुडें डिटोरिएट जाल्यो. लक्ष्मीकांत बार्देकार हें करचो ना. म्हाका कितलींशींच ऑप्शन्स आज ओपन आसात. कितलींशींच करचो ना पूण आतां करूं शकता. नकळो हांव सांगना. पयलीं इलेक्शन डिक्लेअर जावनी ती आनी पक्षान कितें तो निर्णय घेवनी.